विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। बायणा रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष म्हूण शेनवारा मुरगांव पालिकेचे आदले उपनगराध्यक्ष शशिकांत परब हांची नेमणूक जाल्या। मंत्री मिलिंद नायकान आपणाचेर विश्वास दवरून आपल्याक ह्या पदाचो ताबो घेवपाची संदी दिल्ले खातीर परब हांच्यांनी मंत्री मिलिंदाचे उपकार आटयल्यात। तशेंच रवींद्र भवनाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपणाक आपले वाटचालीत सहकार्य करचे म्हण मागणी परब हांणी केल्या। RDX गोवा खातीर बायणाच्यान प्रसाद नायक। म्हाका एक बऱ्यापैकी टीम मेळ्ळी तिनूय कॉन्स्टिट्युन्सींतली आनी आमी ह्या 2.5 वर्सांक बऱ्यापैकी कार्यक्रम हाडले। सगळे लोकल टॅलंटाक प्लॅटफॉर्म दिलो रवींद्र भवनान आनी खुबशे कार्यक्रम नवीन आयोजीत केले आनी तितून आमी खुबशे सक्सेसफूल जाला अशें म्हाका दिसता आनी अजून फुडें कार्यक्रम जावपाच्या तीच लेगसी आमी आमच्या नव्या चेअरमॅनाक दिता आनी तो अवश्य ते प्रोग्राम करून घेतलो आनी आमचो सदैव साथ तेज्या वांगडा आसतलो। प्लस आमचे जे टॅलंटेड जे मेंबर्स आहा दे विल डेफिनेटली वर्क विथ हिम and the Ravindra Bhavan name will always rock on number 1 in all of Goa. आज रवींद्र भवनाचो ताबो घेता आसतना ज्या पद्दतीन सरकारान ही म्हाजेर जबाबदारी सोंपयली आनी आमचे मिलिंद नायक MLA आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक हांच्यानी जो म्हाजेर विश्वास दाखयलो त्या विश्वासाचेर आयज रवींद्र भवनाचो ताबो घेता आसतना सुत्रां हाती घेता आसतना हांव मागता की आमचे सगळे रवींद्र भवनाचे मेंबर ऑफिस स्टाफ यांच्यानी बऱ्या पद्धतीन सहकार्य दिवन हे काम आम्ही जास्तीत जास्त ज्या पद्धतीने आमचो संजय भाई यांनी काम कशें फुडें येलें तशेंच तेच पाठिंब्याचेर आनी हांव संजय भाईक आमचें मार्गदर्शन संजय भाईचें आसतलें अशें हें करता आनी हे सगळे आमी मेंबरांनी काम फुडें व्हरून रवींद्र भवनाची जास्तीत जास्त वर्कशॉप आणि कितें म्हणा जे प्रोग्राम जाता ते फुडें आमी व्हरया आनी हांव तेंचे कडेन अपेक्षा करता की तेणी म्हाका ह्या गोष्टीक सहकार्य करचें।